सरपंच उलयतां शर्मिला वेर्णेकर. आमकां एमपीडींच्यान एक एप्लिकेशन येयलें 13 तारखेक. आमी ते इनवर्ट करपाक लायले ताका आनी मिटिंगेक घालून ताका तेजें कितें आहा पळय तें आमी उलोवन तांकां सांगता म्हणून 13 ऑफ विच मंथ? मे 13 मे. ओके. आनी आमची 1 तारखेक मिटींग आसलेली काल. 1 तारखेक मिटिंगेक हांवें तें एप्लिकेशन घेतलें आनी सगळ्या मेंबरां कडेन उलयलें हांव. मेंबर म्हणपाक लागले हें एप्लिकेशन आमी रिजेक्ट करतया कित्याक कारण तेजेर आमकां डॉक्युमेंट कांयच लागना तेंच्यांनी आनी लोकांचो ओपोज आहा हेजेर म्हणून हांवें डायरेक्टली एक लेटर काडलें. लेटर केला तांकां. लेटर कितें म्हण तेंचे एग्जॅक्ट सरपंच पयलीं सांग. तेंचें डिजायन सप्लाय इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कॉम्पिटिशन 3 numbers of floating jetty on river Mandavi आणि 1 number of on river Shapora अशें म्हणून तेंचे लेटरेक येयल्लें आमकां. ओके. त्या लेटरेचेर आमी तांकां हें काडलां नोटीस काडलां विथ द रेफरन्स टू युअर लेटर नंबर घातला तेंचो आनी ऑन द एबव सिटेड सब्जेक्ट दिस इज इन्फॉर्म यू दॅट द सेम लेटर वॉज अ प्लेस इन द 4th मीटिंग डेट 1/6/2021 and it is decided to request you submit the complete file of the project till there the work be kept on the hold as the local villagers have strongly opposed from the said work. Enclosed copy of the same. या आमी तांकां लेटर काडला. तरी पूण आतां तो सांगता लेटर केन्ना काडलें तुमी? हे आमी काल काडला. काल काडला. बॉडी मिटींग जाल्या उपरांत आमी बॉडीक डिसिजन घेतला आनी मागीर हें लेटर काडला तांकां. आतां तो आमकां ओरली कितें सांगता हांगा म्हणटा आमी देंवयला म्हणटा आनी ते वतलो चोपड्या म्हणटा बेस्ट ऑफ द रिवर म्हणटा. पूण हांगा सपोज जर तांकां तो चोपड्या व्हरपाक जाय हांगाच देंवयला कित्याक काय म्हणटा हांव. चोपड्याच देंवोंक जाय न्हू तेंच्यांनी. हांगा लोकांचो ओपोज आहा सगळे लोक तेजेर ऑपोजिशन आहा त्या हेजेर. आमी बीन लोकां वांगडाच आसा आमकांय कसलेंच हें ना तेंच्या बद्दल आनी आमी तांकां परमिशनूय दिवंक ना. हांव म्हणटा गोवोरमेंटाची तर ही तर फ्लोटींग जेटीचें हें गोवोरमेंटाचें येयलां. गोवोरमेंट हें दिसना आमचे रोड सगळे आख्खे पिड्ड्यार जाल्यार ते गोवोरमेंटाक दिसना. ही रिवराची शापोरा रिवराची सगळी हें धड आहा पळय ती सगळी घोसावळेली आहा ती गोवोरमेंटाक दिसना. नाका जाल्लेलें हांगा हाडून घालच्या पेक्षा आमकां जाय तें करपाक जाय गोवोरमेंटान. हें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता एज अ सरपंच आनी आमी हेजेर ओपोज करता सगळ्या लोकां बरोबर. आमी सरपंच आनी आमची बॉडी मिटींग सगळी लोकां वांगडा. हांव रेजिडंट सांगलो आनी आतां ही जेटी घालूंक सोदता न्हू पूण ती जेटी कित्याक लागून हाडल्या कोणाक लागून हाडल्या ही आमकां कांयच खबर ना. आनी फाल्यां सकाळीं आमी फिशींग करता हांगा काटाळ्यो मारता. आतां ते प्रोजेक्ट कसलो हाडलो देव जाणा तांकां खबर आहा आमकां काय खबर ना. फाल्यां सकाळीं आमी काटाळे मारपाक गेलो जाल्यार आमकां ते आडोवंक शकता न्हू. कित्याक आमचे आजे पणजेचो आमचो हे हो आमी हे दर्यान हे खाडयेचेरूच जगोन आहा तेन्ना तेंच्यांनी आमकां स्पश्टीकरण आमकां दाखोवन दिवचें बाबा हे कित्याक लागून हाडल्या कोणाक लागून हाडल्या आनी आमकां तेजे लॉस कितें आमचे आतां हे दर्यान आमी नुस्तें मारता तांकां लॉस कितें आहा प्रॉफीट कितें आहा हें तेंच्यांनी सांगून दाखोवन दिवंक जाय न्हू. बेश्टे हाडले घातले ती बोट म्हयनोभर जाली ते देवान येताळ्यान आमच्या सालवार केले म्हूण सांग हायर वयतली आहली आमची तिका कोणूच पळयना वाली कोणूच ना. काय तर फाल्यां हें जाय जाल्यार ताका जबाबदार कोण? आमचे फुकटचे पोटाचेर आड येतात न्हू हे. नाजाल्यार तांकां तेंच्यांनी दाखोवन दिवचें बाबा तुमकां प्रॉब्लम कांय ना कित्याक लागून हाडल्या कोणाक लागून हाडल्या तें सांगचें स्पश्टीकरण करचें न्हू आमकां. आनी निलेशान सांगलां तें तेणें सारकें सांगलां तेजेर हांव सहमत आहा तेणें सांगलां तेजेर. हांगालो रहिवाशी हांगाच रावता. आमचो ओपोज आमी ओपोज असो येवंक ना. आमकां स्पश्टीकरण जाय ही जेटी जी आसा कसली जेटी कोणाक लागून हाडल्या आनी कित्याक लागून हाडल्या हेचे जर आमी आन्सर पंचायतीन वचून विचारूंक गेले जाल्यार पंचायत म्हणटा आमकां खबरूच ना काय. जाल्यार हें खबर ना जाल्यार तुमी म्हटले लोकांक येवन सांगा की आमकां ही खबर ना म्हणून. कारण जर हें ओपोज आमी करता असो आमी हें ना आमचें कितें आमकां पळय जर बऱ्या कामाक कित्याक जर यूज जाता जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा. पूण आजुनूय तेंच्यांनी आमकां अंधारान दवरल्या. काल ताका तो कोण तेंचो इंचार्ज आहा तेजे कडेन हांवें फोन म्हणजे सरपंचाच्या फोनारसून उलयलो जाल्यार तो सांगता म्हणून लागलो आनी 8 ते 10 दीस ही जेटी हांगाच आसतली. जाल्यार हांवें ताका विचारलें की तूं जे जेटी पळय हांगा घेवन येयल्लो ते तातूंत 2 दिसांनी जेटी काडटा म्हणून सांगलेली. एक्चुली म्हाका तरी अशें दिसता की जेटी जर हे प्रायवेट ट्रक्स येयल्ले
तितून कशें आसा सगळें देंवन काडले क्रेन ही प्रायवेट आसली पूण गव्हर्मेंटाची एकूय गाडी अशी नासली थंयसर पूण जर हो गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा जाल्यार गाडयो कोण तरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ऑथॉरिटी कोण ऑफिसर्स तरी आसपाक जाय आसले पूण तितून कोणूच नासले हे सगळे प्रायवेट कोण म्हाका दिसता ही जेटी फाल्यां कोण तरी प्रायवेट यूज करूंक शकता फाल्यां जर हांगा बोटी घातल्यो धाकट्यो आनी गेस्कीसी घातली जर ह्या हितून जर तेंच्यांनी हें केलें जाल्यार आमचो विरोध असो कित्याक आसा की जी पळय ही खाडी आसा ही खाडी गोंयांत सबंद गोंयांत ही शिवोलची खाडी फामाद नुस्त्याक लागून फाल्यां जर हें अशें जर हांगा कितें वायट जालें जे खंयच्यो बोटी भोंवल्यो जाल्यार हे पळय आमचे नुस्तेमारी भाव जे आसा बंधू ते सगळे त्रासान पडटले आनी जे पळय आमकां नुस्तें ताजें खावंक मेळटा तें आमकां खावंक मेळचें ना आतां पळोवंक वयशाले ही बोट एक थंयसर बुडलेली आसा ते बोटीची आज पर्यंत कोणीच चवकशी केली ना ॲक्च्युली तेची दखल कोणीच घेवंक ना जें काम जावंक जाय तें जायना आनी नाकाल्लें काम हांगा जाता हेचेर कितें तरी स्पश्टीकरण आमकां तुमी सांगपाक जाय इवन गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय बाबा ही ह्या कारणाक लागून हाडलेली आसा समज 8 दिसांनी ही जेटी हांगासरली जर हाडले ना तर तुमचे स्टेप कितें आसतले फुडले हेचे स्टेप कशें आसा हांगा आमच्या पेक्षा कोण आमदार आसा मुख्यमंत्री आसा जर तर गांवांक विश्वासान घेवन हे जर करता आनी विश्वासान घेनासतना जर तुमी हें करता जाल्यार फाल्यां आमी आयज थोडेशेच लोक आसा फाल्यां सबंद शिवोले उठोवंक शकता आमी कोणाकूच सांगूं ना कारण आमी फक्त पंचायतीक जाप विचारल्या पंचायत म्हणटा आमकां कांयच तेंच्यांनी सांगूं ना आमकां विश्वासान घेवंक ना आनी जर हें अशें हांगा कितें जाता जाल्यार फाल्यां आख्खो शिवोले हो सबंद शिवोले गांव उठतलो हें हांव तुका सांगता